यानिकाक येवकार दिवन आमी गायन करुया A19 मिसाची बॅट सुरू जाता पेज नंबर 9. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचेही नावीन आमच्या सोम्यांचे जो क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं मोगाच्या भवन भयणो आयज पवित्र सभा जेजूच्या कुडी रोगताची परब करता कॉर्पूस क्रिस्ती अशें आमी म्हणटात आनी जेजूची कूड आनी रगत आमकां दर एका मिसाची भेटेन फावो जाता तोच जेजू आमकां मेळटा उंड्याच्या आनी रोगताच्या रुपान म्हणटकूच आयज पवित्र सभा करीत भाशेन आमकां उलो करता आमी उंड्यान आशिल्ल्या जेजूक अणभवूंक ताकाच आमी आमच्या जिवितान चाखूंक आनी हेंच करूंक आमी ह्या मिसाचे भेटेन देवाचो आदार ताचीच कृपा आमी मागुया आनी ह्या वेळार सगळे आमचे पातकांचे आमी दूख धरून जेजू लागीं बोगसणे मागुया हांव पातकी सर्पविदार ते वाक आनी तुमकां भाव भयणेंदो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो उडपराध हे बसत घेवन सदांच सांकवार मुरे सगळ्या देवतांनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणेंदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता हांव सर्पविदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवीदार देवा पाक आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाचता तुज्या तरवी वापसत आमी तुका वखाणटा सुमयांची जो क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सुमया देवा देवाची शिडी तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कर तूं बापाच्या उज्याक बसलाय आमचे मागणी आयकून घे कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन प्रार्थुया सुमया जेजू आमच्या सरवंडारा
तुज्या कुश्टा मरणाच्या उगडासाक हो अजापाचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडून दवरलाय. ह्या तुज्या मासा रोगताच्या योजनान जेवणाची थान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडूय. अशें तुजी सोडवणेचो फूड आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी ओदीक ओदीक भरूं. हें तुज्या नांवान आमी तुजे लागीं मागतां. जेजू जो बापा सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रातभर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. दुसरे समर्थीच्या पुस्तका वेलें वाचप. पोरजे कडेन उलोवन मोजेसान म्हणलें, तुमी काल्तिकाय बगूंक, तुमची परिक्षा करूंक आनी तुमच्या काळजान कितें आसा तें ओळखून घेवंक आनी तुमी ताच्यो आज्ञा सांबाळटात की ना तें पळोवंक सोरेस्परा तुमच्या देवान कशे भाशेन 40 वर्सां तुमकां ओरण्यांत राखली ताचो उगडास करात. ताणें तुमकां खालती केली, तुमकां भूक लागोशी केली आनी मान्ना दिवन तुमकां पोसली. हो मान्ना कितें तें तुमी ना म्हूण तुमचे पुर्वज लेगून नकळो आसल्यात. मनीस उंड्यानूच न्हय तर सोरेस्पराच्या तोंडांतलें भायर सरता तें सोगता वरवीं जियेता म्हूण दाखोवंक अशें ताणें केलें. इजिप्टाच्या देसांतलीं गुलामपणाच्या घरांतलीं तुमकां भायर काडलीं त्या सोरेस्परा तुमच्या देवाक विसरूं नाकात. उज्याच्या सोरपांनी आनी विचवांनी बोल्लोल्या ह्या विस्ताडीक आनी भिरांकूळ ओरण्यांतल्यान ताणें तुमकां चलयली. उदकाक सोरांतल्या जाग्यार गोट निबोर कोडपांतलें ताणें तुमकां उदक काडून दिलें. ह्या ओरण्यांत ताणें तुमकां मान्ना दिवन पोसली. हो मान्ना कितें तें तुमचे पुर्वज लेगून नकळो आसले. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावं दी. सोरेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसल्याक. सगळीं म्हणुया, सोरेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसल्याक. सोरेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसल्याक. सियोना तुज्या देवाची स्तुती कोर. ताणें तुज्या दारवट्याचे आदांबे गोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सुदैव केल्यात. जबाब. सोरेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसल्याक. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या संस्कार आनी पुश्ट गोव दिवन तो तुका दादोशी कोत्ता. सोरेस्पराचेर तो आपलें उतर पाठयता. सुडसुडीत ताचो सोप परगट जाता. जबाब. सोरेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसल्याक. जाकोबाक तो आपलें उतर कोळीत कोत्ता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. जबाब. सोरेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसल्याक. भाग्यवान पावलून कोरीतकारांक बरयलेली पयले चिटी वेले वाचो. भाव भयणीनो, आमी आशिर्वाद घालता त्या आशिर्वादाचें पियोन पात्र क्रिस्ताच्या रोगता कडेन आमचो संबंद कोत्ता न्हय. आनी आमी मोडटा तो उंडो क्रिस्ताचे कुडी लागीं आमचो संबंद कोत्ता न्हय. एकूच उंडो देखून आमी जोरूय जायतीं जाणां तोरूय एकूच उंडो जाता. कित्याक आमी सगळीं त्या एकाच उंड्यान वांटो घेता. देवाचें उतोरें.
उद्गाराक आमी गायन करुया B9 आमी 6 श्लोक गायतल्या Aki powiedz Pan, ikut soltos ma, sogliam to shipota, itso ikut rakta, solves borak zoizu, solves borak zoizu. Sorves porak soy, sorves porak soy. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासो Tuमचे soveasu, जुआ पोरमणे जेजू क्रिस्ताची शिबोर्तमान mój matka somia. जेजून उरपोंजीक म्हटलें हांव स्वर्गार्थान देंवलोलो उंडो वो उंडो खाता तो सासनाक जीव आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मास तेन्ना जिदेवा मदें वाद बिवाड जालो ती एकामेकाक म्हणूंक लागली अरे ओ आनीक आमकां आपलें मास खावंक कसो दितलो रे देखून जेजून तांकां म्हटलें हांव तुमकां सच सांगता तुमी मनशाच्या पुताचें मास केल्या बगोर आनी ताचें रोगोत पियेल्या शिवाय तुमचें सवें जिवीत आसचें ना जो म्हजें मास खाता आनी म्हजें रोगोत पियेता ताचें सवें सासणाचें जिवीत आसा आनी ताका निमाण्या दिसाक हांव पुनर्जीवन करतलो कित्याक म्हजें मास कोरें खाण आनी म्हजें रोगोत कोरें पिवण जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसा तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो ओ स्वर्गार्थान देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्विल्ल्यांनी माना केलो आनी तोरी तीं मरून गेलीं तशें हें न्हय हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो हें ताणें काफार्नाउमांत शिकयतना देवस्थानांत म्हणलें जेजू क्रिस्ताचें शिव बोरतो महानी Magani tuka Krista, मोगाच्या भवन भयणो आयज आमी जेजूच्या कुडी रोगताची परब करता आनी जेन्ना हे परबेचेर हांव नियाड करतालो तेन्ना म्हाका एक घडणेचो उगडास आयलो जेन्ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलतालें तेन्ना अमेरिकान जपानाचेर एटम बॉम्ब घातले आनी असल्या वेळार जपानाक जायतो लोक मरून गेलो लाखांनी लोक एके भाशेन जखमी जालो आनी असल्या वेळार थंयसर एक पाद्री जपानाक वचूंक ह्या लोकांची सेवा करूंक ताणें येवजिलें आनी थंयसर एक पाद्री गेलो लोकांची किरीत भाशेन जखमी जाल्ल्या मनशांची सेवा करूंक आनी ह्या पाद्रीचें नांव जावन आसा पेद्रू आरुपे हो पाद्री मोगाशटानो जपान ह्या देशांत जखमी जाल्ल्या लोकांची सेवा करतालो हो लोक तांचेर बॉम्ब पडून उलपलोलो तांकां घाये जाल्ले तांकां तो ओकोत लायतालो तांचे घाये एके भाशेन बँडेज घेवन बांदतालो ह्या लोकांक तो जेवण दितालो ह्या लोकांक तो ओकोत दितालो ह्या लोकांक तो संस्कार पाठयतालो
आनी ही भाशेन ताची सेवा जाताली. एका दिसाक म्हाका इश्टानो हो पाद्री एके झोपडेन पावलो आनी झोपडेन एक 16 वर्सांचें तरणाटें चेडूं जखमी जाल्लें. ताचें आंग एके भाशेन लासलेलें, गायांनी भरलेलें, जमनीचेर तें आसलेलें, दोळे धांपून आसलेले. हो पाद्री थंयसर वेता आनी ह्या चेडवाच्या गायांक ओकोत लायता. आनी जेन्ना तो गायांक ओकोत लायता तेन्ना ह्या चेडवाच्या आंगांतल्यान किडे भायर सोदता आनी चेडूं आपले दोळे उगडटा आनी पळयता एक पाद्री आयला, आपले गाये तो धुता. आनी तेन्ना हें चेडूं ह्या पाद्रीक म्हणटा, फादर, तुवें म्हाका कोंबयां वाडलाय, तुवें म्हाका जेजू वाडला. आनी तेन्ना हो पाद्री पेद्रू आरोपी ह्या तरणाट्याक म्हणटा, ओय, हांवें तुका जेजू वाडला. आनी ह्या वेळार ह्या चेडवाक तो कोंबयां दिता आनी कोंबयां घेतले उपरांत थोड्याच वेळान म्हाका इश्टानो हें चेडूं ओतोत्ता, सोमता. मोगाच्या भावन भयणो, आमी पळयता ह्या चेडवान म्हाका इश्टानो जेन्ना ह्या पाद्रीक पळयलो तेन्ना चेडवान ह्या पाद्री लागीं कोंबयां मागलो, जेजूक मागलो. ह्या चेडवाच्यान म्हाका इश्टानो जायत्यो दुसऱ्यो वस्तू मागूंक जाताल्यो. ह्या चेडवान त्या पाद्रीक म्हणूंक जातालें, फादर, म्हाका एक बरें हॉस्पिटलान व्हर, म्हाका एक दोतोर म्हजेशी हाड, म्हाका बऱ्यांतलें बरें वखद लाय, म्हज्या पोटाक भूक लागल्या, म्हाका कितें जेवण दी. ह्यो सगल्यो वस्तू म्हाका इश्टानो मागूंक जाताल्यो. पूण ह्या चेडवान म्हाका इश्टानो म्हटलें, फादर, तुवें म्हाका कोंबयां वाडलाय, जेजू काडला. दुसऱ्या उतरांनी म्हाका इश्टानो हें तरणाटें चेडूं एके भाशेन आमी पळयता जेजूक, उंड्याच्या रुपान आशिल्ल्या जेजूक घेवंक आशेतालें. उंड्याच्या रुपान जेजूक आशिल्ल्या जेजूक एके भाशेन अणभवूंक तें रावतालें. आनी हो जावन आसा म्हाका इश्टानो आमचो जिवो देव. आनी हीच म्हाका इश्टानो आयज आमी परब करता. जेजू खऱ्यांनीच उंड्याच्या रुपान आमचे मदीं आसा. ह्या उंड्याच्या रुपान तो आजीर आसा. हीच म्हाका इश्टानो आयज आमी परब करता. आयच्या पयल्या वाचपान म्हाका इश्टानो आमी उंड्याचीच खबर आयकल्या. पयल्या वाचपान आमी पळयता इस्रायल परजा एके भाशेन बुकेल्ली आनी बुक्योन देवाचेर शीण कोत्ताली, गुणगुणटाली. आनी असल्या वेळार देव तांची बूक मारता, देव तांकां उंडे दिता, माना दिता आनी देव तांची बूक मारता. शिव वर्तमानान म्हाका इश्टानो आमी पळयता जेजू म्हणटा, हांव जावन आसा उंडो, हांव जावन आसा जिवो उंडो. आनी जो कोण हो उंडो खाता ताका सासणीक जिवीत मेळटलें. म्हणटकूच मोगाच्या भावन भयणो, जेजू आमकां सगल्यांक उगडास करता. जितले फावटी हो उंडो हांव म्हज्या जिवितान घेता तितले फावटी हांव सासणाच्या जिविताक एके भाशेन तयार जाता. जितले फावटी हांव मिसान वांटो घेता, जितले फावटी जेजूची कूड आनी रगत हांव शेवता, तितले फावटी हांव ह्या सासणीक जिविताक एके भाशेन तयार जाता. जायते फावटी म्हाका इश्टानो आमी म्हणटा आमी मिसाक कित्याक वचूंक जाय, आमी मिसाक कोंबयां कित्याक घेवपाक जाय. जायते फावटी असले प्रश्न आमचे मतीन येता. आनी ह्या प्रश्नाक म्हाका इश्टानो आयच्या शिव वर्तमानान जेजूच आमकां जबाब दिता. हांव जावन आसा जिवो उंडो आनी हो जिवो उंडो जावन आसा म्हजें मांस. आनी जो कोण हो जिवो उंडो घेता ताका सासणाचें जिवीत एके भाशेन फावो जाता. मोगाच्या भावन भयणो, आमी जाणो निमाण्या जेवणार जेजून उंडो घेतलो आनी जेजून म्हटलें, ही म्हजी कूड. जेजून सोरो घेतलो आनी म्हटलें, हें म्हजें रगत. आनी मिसान म्हाका इश्टानो हींच उतरां आमी म्हणटा, हींच उतरां यादनीक म्हणटा. आनी जो उंडो आनी सोरो आसा तें जेजूचें मांस आनी एके भाशेन रगत जाता.
म्हणटकूच मोगाच्या भयण भयणो पळोवपाक तो आमकां उंडो दिसता, पळोवपाक तो आमकां सोरो दिसता, पूण ती जावन आसता जेजूची कूड आनी जेजूचें रगत. थंय तर बदलणी जाल्या तो उंडो आसलेलो ताचें एसेन्स म्हणटा आमी सबस्टेन्स ताचो बदलणी जाल्या आनी तें जेजूचें मांस जालां, जेजूचें रगत जालां. मोगाच्या भयण भयणो 2000 वर्सां फाटीं जेजू पॅलस्टायन ह्या गांवांनी, थंयसर गांवांनी जायतो भोंवलो. लोकांनी ताका पळयलो, आपल्या दोळ्यांनी पळयलो. पूण होच जेजू मोगाचत्यानो आयज आमचे मदीं आसा, आमच्या टबनेकलान तो आसा, उंड्याच्या रुपान आसा. तोच जेजू तो, जो जेजू मोगाचत्यानो 2000 वर्सां फाटीं कुर्सार मेलो आनी पुनर्जीवन जालो. तोच जेजू मोगाचत्यानो थोड्याच वेळार उंड्याच्या रुपान ह्याच आल्तारार येतलो. जो जेजू मोगाचत्यानो आमी मेल्या उपरांत आमची तो न्हीद करतलो, त्याच जेजूक मोगाचत्यानो आमी उंड्याच्या रुपान थोड्याच वेळान आमी शेवतले. म्हणटकूच तोच मोगाचत्यानो जेजू, म्हणटकूच जेजू एके भाशेन ह्या उंड्याच्या रुपान आमचे मदीं आसा. रियल प्रेजन्स मोगाचत्यानो आयज आमी कितें भाशेन ताचें समोर उमतां. जेजू उंड्याच्या रुपान आमचे मदीं आसा. निमाणी वस्त म्हटल्यार मोगाचत्यानो, जरी तर ही मिसाची भेट आमकां फावो जातली जाल्यार आमकां मोगाचत्यानो एका पाद्रीची गरज. जरी तर पाद्री ना जाल्यार मोगाचत्यानो आमकां जेजू ना, आमकां जेजूचें मांस ना, जेजूचें रगत ना. भाग्यवंत फ्रांसीस आसिसी मोगाचत्यानो अशें म्हणटालो, जरी तर हांव वेता आनी वेताना जरी तर म्हाका एके वाटेन पाद्री मेळ्ळो, दुसरे वाटेन म्हाका एक आंज बडवो मेळ्ळो जाल्यार हांव पयलो पाद्रीक सलाम करतलो. कित्याक देवान जी पदवी पाद्रीक दिल्या ती आंज बडव्याक पासून दिवंक ना. देवान पाद्रीक करीत भाशेन जेजू ह्या संवसारांत हाडूंक दिला. देवान पाद्रीक करीत भाशेन उंड्याच्या रुपान जेजूक आमचे मदें आजीर करूंक ही पदवी दिल्या. देवान पाद्रीक एके भाशेन दुसऱ्यांची पातकां बोगसुपाक पदवी दिल्या. ही पदवी आंज बडव्यांक पासून दिवंक ना अशें भाग्यवंत आसिसी म्हणटालो. आनी हेच मोगाचत्यानो आयज आमी ह्या जेजूच्या कुडी रोगताची परब करतना आमकां पाद्रीची गरज. म्हणटकूच आमच्या सगळ्या पाद्री खातीर आमी मागुया. आमच्या ह्या गांवांनी, आमच्या गोंयांत, आमच्या ह्या संवसारांत जायते पाद्री उत्पन्न जावंक आनी भाशेन जेजूची कूड आनी रगत आमी समरुंबूंक सगल्यांक ती फावो जावंक हे मिसाचे भेटेंत आमी मागुया. सगळीं आमी उबी रावया. सत मानता देवाक, सर्वपदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी तुमच्या रुसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरमी समोलो आगवान मरेन हाय जल्मलो पोस पिलाता खाल ताणी खूस सुसले ताका कुसाल सोडलो तो मेलो आनी ताका किविलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्यातलो जिवन जालो स्वर्गात सोडलो सोर पवित्र देवा बापाच्या विश्वास बसला पित्राची आनी मेलेल्यांची मुसुरी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सोबे भक्तांचो एकतार पातकाचे भोगसणे कुडीचे जेवणपण ससनाचे जिवीत आमेन. आतां आमची थोडी मागणी आमी बापा मुखार घालुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी जेजून दिल्ल्या ह्या संस्काराचो अदीक आनी अदीक मोग करूंक आनी ही सोम्याची कूड रक्ताची रूच आनी गोडसाण आपले देखीवन जिविता वरवीं आपले पोरजेच्या जिवितान किल्लावन हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर
आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजे मोदें उपरासलोले तरेकवार वेगळोचार आसा तो नपयत करूंक आनी शांती एकवट हाडटा तसले उपाय घेवंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी स्फूर्ती मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ती म्हजे सोवें जियेतात आनी हांव तांचे सोवें जियेतां. ही जेजूची उतरां मनान धरून आमी सगल्यांनी सदांच जेजू सोवें रिगून जियोंक आनी ताचे घोटायेन बरो वावर करूंक बरी फळां उत्पन्न करूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. हो उंडो खाता ती सासणांक जिवी आसतली. ह्या जेजूच्या उतरांचेर बावाट आनी बोरवोसो धरून सोपून गेलेल्या आमच्या भयणी भावांक त्याच जेजून बासायलोलें सासणीक जिवीत फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. मुगडा पाई थोडी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्या ती मागणी आमकां फाव करूं म्हणून आमी मागता. जेन्ना इस तुजी कूड आनी रगत आमी शेवता तेन्नाच तुकाच आमी अणभवूंक तुजेंच आजीरपण आमी भोगूंक तूंच आमकां तुजी कृपा दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन करुया C39 उंड्या आनी सोऱ्या बोरी. बाबा बनू म्हजें तुमचें बलिदान सर्पविदार देवपाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमचे पवित्र सभेच्या दबाक सवेस्पर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या बापा तुज्या पुताची आज्ञा पाळून ह्यो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो कुणा घोवाचो उंडो आनी दाकांचो सोरो आमी तुका ओपून दिता. जशें जायत्या कोण्याचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एकूच सोरो आमी करून घेता तशेंच तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या आमा समेस्तांचो शांतीन आनी मोगान सपून एकवट जायशें कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पविदार आनी सासणाचे देवा सूर कडेन आनी सूर तांय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी तुजें मरण समरमता. जिव्या बावडतान तुजें पुनर्जीवनपण परगट्टा. तीर बरवाशान तुजे आनेक आमी ओतरेकता. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgi, tu
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंद्रिय पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कुश्ट मरून सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी समेस कियात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेचपणी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस कियात आनी आदलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोरें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तीं परवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो घोट पोरकोटुया. आमी तुझे मरण पोरकोटा. बाबाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो भक्तीपण ग्रास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो ग्रास कर. आनी फ्रांसीस आमचे बागेन बापा, फिलिप नेरी आमचे गुंवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान पाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवंसो दवरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा वतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती बागेन धर्मदुतांनी सरकारान तुका मानवल्यांत. त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जीव सांगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंतुनान बैब तुका सासणाच्या सासनाक आमच्या सर्वांची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलें प्रार्थना आमी बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां दाळणें पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वटांतली आमकां निवार दया जिवितान सोंसकाय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो आशेन उतरायकता. तर आमकां जेवदार काकूतेन सरपातकांतली सुटोय आनी सोराकातांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र भारताचेर दिश्ट घाल. आमची खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेंडी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळी जेवणाक आपुल्यांची आमी सगळीं सुभागी सुमयान तुमचे भितरूचे म्हाका पावना तुमच्या वचनानूच म्हाका बोलाकी मेळटली मोज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तोरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजान तूंच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक केदीस म्हाका निर्मू नाका जेजूक आमच्या काळजांनी शेवंक वेताना गायन करुया D7 देव जाता मनशांचें कान Sata munchache kan Liplolo undia rupai Tane vale bukenya Iuntile tane nia Taso maimu Mikmena shilo Taso maimu Mikmena shilo Taso maimu Mikmena shilo Taso mo Mikmena shilo Taso maimu Mikmena shilo Taso maimu Mikmena shilo Taso maimu Mikmena shilo Taso mo Mikmena shilo प्रार्थूया बापा सासना तुज्या देवीक सुखान वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय तो दीस पावसोर मोयपासान तुज्या भुरग्यांक वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्याच उतरावडत्या सुखाचे सुफोड कुणा जेजूची ओमडी कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणान वांटो घेतिल्ल्या आमा समेस्तांक तुवें बासयलेल्या सासणीक आनंदाच्या जेवणाक पावय क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर्व पदवीदार देव बाप पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वतुन्यांत क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडोवकार शेवटाक आमी गायन करुया कुशाल कालसान देवा मंदिरांतली आतां कुशाल कालसान देवा शांतीन बाय सोडून घरा वेता हालेलुया 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 Watun getla undo soro Ekastalian amcha deva Kushal kain linvas gaido Deva mondirat liyata kushal kalsan Deva shantin vai sorun karavetam Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.